पेडणे शहराच्या मध्यस्थ उबारिल्ल्या नव्या बस स्थानकाचे 15 ऑगस्टाक सांजे 4 वरांचेर लोकार्पण सुवाळो जातलो। या बस स्थानकाचो वापर लोकांनी बऱ्या पद्धतीन करचो अशें आवाहन पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकरान केला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ऑलरेडी ठरयलेलें आमच्या पेडणेकारांनी सगळ्यांनी की हो जो बस स्टँड हा हो नंबर 1 जावपाक जाय, सगळ्या भितरल्यान सोयी आसपाक जाय। काही सोयी नसताना हेजें उद्घाटन जाल्लें म्हणून सगळ्यांनी ताजो विरोध केलो आनी सगळ्यांनी ठरयलें बाबू म्हणपाक लागलो सारको कंप्लीट जाल्या उपरांत आमी हेजें उद्घाटन करया। आनी आमी लोकांक उतर दिल्लें सगळ्यांनी मेळून, तेजे भितर कावन्सिलर्स आनी आमचे सगळे सरपंच प्रतिनिधी सगळे आसले पेडणेकार। आनी 15 ऑगस्टाक हेजें आमी ओपनिंग करतले म्हणून 15 ऑगस्टा पयलीं आमकां सगळी कंप्लीट सेवा जाय हेजी म्हणून आमी सगळ्या ऑफिसरांक सांगलें। आज सगळ्या ऑफिसरांक हांव धन्यवाद दिता, तेंच्यांनी रात दीस काम करून जसो आमी डेट सांगली ती डेटीक तेंच्यांनी सगळें कंप्लीट करून दवरला आनी 15 ऑगस्टाक आमी सांजचो हेजो 5 सुमार हेजें ओपनिंग करतले सारकें ऑफिशियल। आनी पेडणेकारांक बऱ्यांतली बरी सोय दिवपा खातीर आमी सगळे पेडणेकार वावरतले।